गांवाचे गांवपण तिगोवन दवरपी आनी एकवट राखपी उत्सव आनी परंपरा काळाभायऱ्यो जायत चल्ल्यात. पूण कांय गांवांनी हें सांस्कृतीक दायज सांबाळून दवरलां. तेतूंतलो एक गांव म्हटल्यार मये मतदारसंघांतलो नार्वे. नार्वेचे कणकेश्वरी शांतादुर्गेचो कालो निकतोच जालो. गवळण कालो, नाट्यप्रवेश आनी कालचक्र सारकिल्ल्या नाटकांनी लोकांची मनरिजवणय केली. मंगळारा 7 जानेवारीक नार्वे गांवकरवाडच्या कणकेश्वरी शांतादुर्गा पंचायतन संस्थानाचो वर्सुकी कालो भक्तगणांनी पारंपारीक पद्दतीन व्हडा उमेदीन मनयलो. गांवांत एक वेगळेंच वातावरण तयार जाल्लें. भजीं, कापां विकपी हॉटेलवाले, खाजेकार, फुलकारांनी वर्सावळी प्रमाण हजेरी लायिल्ली. बायलांच्या कुंकुमार्चनाचो संस्कृतीक सुवाळो जालो. देवीच्या आंगावयल्या वस्तूंची पावणी जाली. पयले दिसा थळाव्या कलाकारांनी नाट्य प्रवेश सादर केले, जाल्यार दुसरे दिसा म्हटल्यार बुधवारा 8वेर गवळण कालो जालो. राती कडेन शांतादुर्गा बाल नाट्य मंडळान जयवंत दळवीन बरयल्लें आनी यदुनाथ शिरोडकारान दिग्दर्शीत केल्लें कालचक्र हें नाटक सादर जालें. जाणटेंची उत्तर जिणेंतली अवतिकाय सांगपी ह्या नाटकान लोकांच्या काळजाक हात घातलो. पळयात नाटकांतले कांय देखावे. तरी मी पुन्हा सांगणार आहे. मी म्हणायचो ओके ओके ओके. तू आई बाबा बसले असताना टीव्ही बंद करायला नको होतं. तुम्हाला काय कळतं? टीव्ही सारखा सारखा डोळ्याला बरं नाही. तिला एखादा फुलका जास्त वाढीत जा सांगत होती हा. सांगत नव्हती, पण मला ती अशक्य दिसली. ती शुगर वाढल्यामुळं. बाबा वडे आणणार, भजी आणणार, बिस्किटं खाणार, कुणाच्याही जिभेवर कंट्रोल नाही. सोन्याची चेन जाऊ दे, वॉच शोधून ठेव. राघव, तुम्ही थांबा बघा. आई जरा थांबा, मी टॅक्सी घेईन. बाबा, एक वेगळी हाक ऐकू आली. राघव, पोरा, आई बाबा या 2 अक्षरी निरर्थक निरुपयोगी शब्दांना तू आज महासागरा एवढा अर्थ दिला. देव तुझं कल्याण करो. कोण कोण कल्याण. बाबा, नार्वे मयेच्यान गोवा 365 खातीर जवाहर बर्वे.